गोंयांत भायल्या राज्यांतल्यान सान भुरगीं रेल्वेंतल्यान पळून येवपाची प्रकरणां वाडल्यात। कोंकण रेल्वेच्या तपासा प्रमाण कर्नाटक, महाराष्ट्र तशेंच केरळ ह्या राज्यांतल्यान चड प्रमाणात सान पिरायेचीं भुरगीं पळून येतात, मात चडश्यो कागाळी नोंद जायनात। अशिक्षीतपण तशेंच गरीब परिस्थितीक लागून ही भुरगीं घरांतल्यान पळून वतात अशें पुलिशे कडल्यान कळटा। पुलीस ह्या भुरग्यांक विश्वासांत घेवन तांची चवकशी करतात, उपरांत तांच्या राज्यांत संपर्क करतात आनी तांकां तांच्या आवय बापाच्या सुवादीन करतात। फाटल्या वर्सा 2024 कोंकण रेल्वे पुलिशेन पळून आयिल्ल्या वट्ट 24 सान पिरायेच्या भुरग्यांक ताब्यांत घेवन तांकां मेर्शे अपना घरांत सुरक्षीत धाडली। हालींच केरळ राज्यांतल्यान पळून आयिल्ल्या सान भुरग्यांक कोंकण रेल्वे पुलिशेन केरळ पुलिशेच्या सुवादीन केल्यात। हाका लागून बायलांचो एकवट NGOची अध्यक्ष आवदा व्हीएकएस हिणें कोंकण रेल्वे पुलिशेची तोखणाय केल्या। हांव कौतुक करता, पुलिसांचें कौतुक करता जे कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाक अटॅच आसा। ते इतलें बरें काम करतात, जशें तांणी आपलो कॅलिबर दाखयला गोल्ड आनी हे ते रिकवर करता तेन्ना बायलांक भुरग्यांक ते गोल्डा सारकेच ट्रीट करतात। ताचो ट्रिटमेंट खरेंच कौतुक करपा सारकें। तांकां सेन्सिटिवली उलयतात तांचे कडेन, तांकां सगळे बातमी घेवतात तांचे कडेन, स्टेटमेंट घेवपाक आनी तांकां मदत करपाक कावन्सिलिंगाक आनी हेर कामाक ते बायलांचे एकवटां आपयतात। नाजाल्यार एज OSC CA म्हणजे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर हांव वतालीं, हांवें लागींच्यान तांचे वावर पळयला आनी खरेंच म्हाका दिसता की हे रेल्वे पुलीस स्टेशन बी आसा, इट्स डुईंग व्हेरी गूड वर्क। आउटसायड स्टडींतल्यान इतली मायनर कित्याक भुरगीं येतात? तेच म्हाका दूख जाता ते, कारण गोंय एक फ्री झोन जाला। गोंय आमचो फ्री झोन। कशें भुरग्यांक सुद्दां कळटा की आपूण वता जाल्यार गोंयांत वचचें। वो आमचो एटिट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स हॅपनिंग अंडर आवर नोज। आमचे नाका समोर नाका खाली कामां बी जातात, ते आमकां एक दोळे उगडपाची गोश्ट आसा। आनी म्हाका दिसता की सगळ्याक खबर जाला की गोंयांत तुका फ्रीली कोणी एकोमोडेशन दिता, कोण तुजेर दुर्लक्ष करता, ते भायर तुका ड्रग्स इजिली मेळटा, ते भायर पार्टी झोन। हे प्रोजेक्शन ऑफ गोवा भायल्या लोकां भितर आमी बंद करपाक जाय। भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत मायनर भुरगे येवपाचें प्रमाण वाडिल्लें आसा। गेल्ल्या वर्सा कोंकण रेल्वे पुलिसांनी 24 मायनर भुरग्यांक रेस्क्यू केली। मेन म्हणजे ती ट्रेनीक बसून जेन्ना आयिल्ली ती तांच्या घराकय खबर नाशिल्लें आनी खंयच्या लोकल पुलीस स्टेशनाक कसलीच कंप्लेनय जाली ना। हाजें मुख्य कारण म्हणजे इलिटरसी आनी पॉवर्टी। ही भुरग्यां जी आसात ही केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्रा ह्या राज्यांतल्यान डायरेक्ट ट्रेनीक बसतात आनी हांगा गोंयांत येतात। तांकां पुलिसांनी म्हणजे थिवी आसतले, करमळी आसतले, मडगांव आसतले, ह्या पुलीस स्टेशनाचेर तांकां ही सापडिल्लीं आसात। ताजे नंतर तांणी तांची चवकशी केली आनीक NGO मदत घेतली, तांचे कावन्सिलींग केलें, तांचे कडल्यान सगळी म्हायती घेतली, तांची एड्रेस बाकीचे, आनी तांकां जो पर्यंत तांचे पेरंट्स जावं तांचे लोकल पुलीस स्टेशन ना ते पर्यंत तांकां अपना घराक शिफ्ट केल्ली। आनी हे 24 भुरग्यांक नंतर मागीर पुलिसांनी थंयच्या लोकल पुलिसाच्या मदतीन तांचे पेरंट्साक आपोवन परती तांकां सुखरूप घर धाडिल्ले आसात। आतां हालींच 3 भुरग्यां जी आयिल्ली ती थिसूर आनी केरलाच्या आनी एक स्टेशनांतल्यान आयिल्ली आनी तांकां थंय पळय जेन्ना कोंकण रेल्वेन पुलिसां कडेन कोंकण रेल्वेन तांकां थंयच्या पुलीस स्टेशना कडेन कॉन्टेक्ट केलो, तांची म्हायती मेळटकीर जाल्यार थंयची लोकल पुलीस स्टेशनाक एकय केस ह्या बद्दलची मिसींग केस नाशिल्ली। तरी आसतना मागीर तांकां तांचे सगळे आयडिया तांचे कडल्यान घेवन म्हणजे पेरंट्साचें इन्फॉर्मेशन घेवन लोकल पुलिसांक सांगून लोकल पुलिसांक इन्फॉर्म करून तांकां दिल्ली आसा। म्हणटकच तेजे खातीर मडगांवचें नांव गौरव कुर्मल करता।